जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला माथेवाचो वांजेल 13वा अध्याय 40 आनी 4 ते 40 आनी 6 म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 44 to 46. सर्गींचें राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपले आस्त बदी सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वयतल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाची एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. आज दोन ओपारी आमकां जेजू आमकां दिता. एक लिपोवन दवरल्या पूर्ण दवरल्या दिरव्याचे वापर आनी एक मोतयाचे वापर. हे दोनी ओपारी आमच्या जिवितांत कितें आमकां सांगूंक आशेतात. देखून आमचे सगळें बोळ एके पटी आमी पयशे जमोवंक आस्तबदीक जमोवंक ग्रेस्तकाय व्हडविकाय हें पुरा जमोवंक आमचो आल्ली एनर्जी पुरो आमी एक एक पटी करसूंची आसा. चड जावन तातूंत आसात. पूण कितें गरजेचें आसा ताचे विशयी कांय एक चुरी एनर्जी आमी यूज करिना. आज ह्यो संगती आज आमकां सर्गींच्या राजाचें दिरवें आमी कशें आपणावचें की म्हणून संवसारी दिरव्या विशयींत जेजू उलयना. संवसारी दिरवें आमी जमयल्यार तें कलम म्हणटा, कीड खाता आनी सोर कान्ना घाल नागयता म्हणटा. जोवाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यांत सांगलें उतरां. देखून संवसारी तें संवसारीत संवसारी कितें आमकां देवाच्या राजाक व्हरूंक जायना. हें आमकां तें उपकारचें की पडना काय. संवसारांत जियेतना तुका कितलें जाय तितल्यांत तुवें इल्लोसो चड तुजो वेळ चड तुजी एनर्जी देवाच्या राजा विशयांत तुवें खर्च करची बारी बरें म्हणून सांगता पवित्र पुस्तकास. देखून एक दिरव्या विशयींत आमकां सांगता पूर्ण दवरलें दिरवें. एका जाग्यार तांकां मेळटा तें दिरवें पूण तो अंत लिपोवन दवरता वेता आपली आस्त बदीक विकता आनी तें जागो तें शेत मोलाक घेता. कित्याक तातूंत दिरवें आसा न्हय. जानवाय पळय मनशाची जानवाय अशी जावंक जाय. आमी चड जावन संवसारी जानवाय मात्र उपयोग करता. सर्गींची जानवाय जर आमी उपयोग करता जाल्यार सलमांव रायान मागिल्लें सर्गींची जानवाय आनी देवान ताका इतली जानवाय दिली की ताच्या पयलें जावन दी ताच्या मागीर जावन दी तो राय कोणी येवंक ना आनी कोणाक तितली जानवाय मेळोवंक ना. आज ती जानवाय आमकां ग्रेस्तकाय हाडटा व्हडविकाय हाडटा सगळें संवसारी सर्गी सगळें आमकां मेळटा. ती आमी जानवाय सोडनो जर संवसाराची जानवाय मात्र आपणायता जाल्यार संवसाराचे दिरवे मात्र आमकां मेळटा तें आमच्यान व्हरूंक जायना. आमच्यान तें व्हरूंक जायना. तें हांगात आमच्या सांगात तें नास जावन येता. पूण सर्गींचे दिरवें आमकां व्हरूंक जाता. कितें हांगा आमी संवसारांत बरेंपण करता, कितें आमी चॅरिटी करता, कितें आमी दान धर्म करता, कितें आमी हेरां खातीर मागणें करता, कितें सुवार्थ परगट करता, हेरांच्या गरजां खातीर पावता, तर हें दिरवें आमी व्हरूंक जाता. आनी तें क्रेडीट दोन अकावंट आसात. एक सर्गींचें अकावंट आसा, संवसारी अकावंट आसा. सर्गींचें अकावंट कोणाच्यांनी तें तुका चिटींग करूंक जायना, तांतलें एमावंट काडूंक जायना. पूण संवसारी अकावंट आज कितलेंय कोणाचे अकावंटा परस खाली करून सोडटात. पूण सर्गींचें अकावंट कोणाच्यानी तें खाली करूंक जायना. ताका खंयचेंत पिन्न ना. ताका तुजें जिवीत तुवेंत जावन तें उक्तें करूंक जाय. कित्याक तें लोकार खंडी जावन देवान दिल्लें तें सर्गींचें दिरवें आमकां तें आमी जतनायेन सांबाळचें. देखून हांगा दिरवें म्हळ्यार कितें पयले सुवातेर आमी एक दिरवें काणगेवी तें पूर्ण दवरलें दिरवें म्हळ्यार आमकां दिरवें आसात पवित्र सभेन दिल्लीं. मेसाचें बलिदान रेतिऱ्यो मागणी आनी प्रत्येक जाण आराधन हें पुरो दिरवें आमी हातूंत आमी आळसाय दाखोवं नजो. आमच्या जिवितांत जर हाका आमी जेजूची कूड आनी रगत जावचें मेसाचें बलिदान एवकरिस्त
जर आमी थंय वेता भवरतान आमी मिसाचें बलिदान भेटयता जाल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत एक दिर्वें आमी काण गेला तें दिर्वें जावन आसा यंत जावन आसा जेजूची कूड आनी रगत सदांनी सेवचें जाल्यार व्हरतें एक दिर्वें आमकां तातूंत बाचावी आसा सस्नीक जिवीत आसा तातूंत. दुसरें आनी एक मोतयाची वापर म्हळ्यार मोती म्हळ्यार काले देवाचें उतर. देवाचें उतर सो नियाळ देवाचें उतर चड आनी चड वाचून जाणवाय जोड तें क्लेम करून आमी मागता आसतना तें मोती आमकां मेळटा. तें मोती म्हळ्यार देवाचें उतर आमी म्हणून काण घेवयेत. जर आमी ह्यो संगती आत्मीक संगतीक आमी घमंड दिता जाल्यार आमी संवसारी संगती विशयान चड गमान दिवंक जायना. जर संवसारी संगती विशयान चड आमी गमान दिता जाल्यार सर्गींच्या संगती विशयान आमकां गमान दिवंक जायना. आमची देवाची दुडवाची सेवा करूंक जायना म्हूण सांगता. एक तर तुवें दुडवाची सेवा करताय जाल्यार देवाक पयस करताय. जर देवाची सेवा करताय जाल्यार तूं दुडवाक लबधून जियेनाय. देखून संवसारी आशा आकांक्षा कुडीच्यो ओडण्यो हाचे विशयांत जायतो आमकां आज संगती नियाळ करूंक जातात मोगाच्या भाव आनी भयणी. आनी हेंच आज आमकां सांगता. आज पयलें वाचप वाचल्यार आमकां निर्गमन ग्रंथांतले पयलें वाचप आमकां अश्यो ह्यो संगती आमकां सांगता. 30 आनी 4 अध्यायांत आमी वाचता जाल्यार 20 आनी 9 तो 30 आनी 5 वाक्या म्हणसर जेन्ना मैजे देवाक भेटलो देवा थंय रावलो ताच्या मुखामळ पर्ज जळ्ळें म्हूण सांगता. ताच्या मुखार पर्ज जळ्ळें. देवा सांगता रावल्यार देवा सांगता ताणें उपास मागणें केलें. देवा सांगता रावलो 40 दीस 40 राती त्या सिनाय पर्वतार रावलो. आनी जेन्ना देवान ताका त्या 10 उपदेशाच्यो 2 पळयो ताच्या हातीन दिवन सकयल वता आसतना ताचें मुखामळ पळया आरोनान आनी सक्कड इस्रायलितांनी मैजेच्या मुखामळाची कात पर्ज जळटाली तें पळयलें. आनी ताचे लागीं वचोंक तांकां भिरांत दिसली. म्हळ्यार तितलो तो पर्ज जळटालो तितलो उजवाड ताच्या तोंडाचेर आसतालो. कित्याक देवाक भेटलेले वरवीं देवाचें एनकावंटर ताणें ताचे देवान ताका एनकावंटर केल्ले वरवीं आज आमी देवाक एनकावंटर जाता. देवा थंय आमी एक जाता जाल्यार आमी जेन्ना आमी सक्रामेंताची भेट करता जाल्यार जेन्ना आमी अवकारीत सेवता जाल्यार आमचेय मुखामळ पर्ज जळटा मोगाच्या भाव आनी भयणी. आमचें कितलें दूख आसूं दी कश्ट आसूं दी तें आमच्या मुखामळार दिसना. कित्याक आमच्या मुखामळार कशें ती पवित्रपणाची सावळी एका मनशाचेर पडल्यार पळय तो मनीस कसो पवित्र जावंक पावता. तशेंच देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियेत आसतना खंडीत जावन मैजे बरी आमकांय देवाची सेवा करूंक जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून ताची मुखार सांगता पूण मैजेन तांकां आपयलीं. देखून आरोन आनी समुदाय सक्कड फुडारी ताचे लागीं गेले आनी मैजे तांचे कडेन उलोवंक लागलो. उपरांत सगळी इस्रायल परजा ताचे लागीं गेली आनी सर्वेस्परान सिनाय पर्वतार जिल्ले सर उपदेश ताणें तांकां सांगले. आनी जेजू थंय रावुल्ल्या वरवीं देवा थंय तो रावुल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळ पर्ज जळ्ळें. आमी देवा थंय जेन्ना रावता देवा सांगता जियेता ते जाल्यार आमच्या मुखामळ पर्ज जळटा. आमचेय मुखामळ पर्ज जळटा. आमच्या तोंडार पळयतना कळटा अच्छा तोंडार इल्लो आसो आसात शांती आसा समाधानान हो मनीस जियेता म्हूण आमकां कळटा. काल येतत त्या मनशाची काल येतत आमकां कळटा तो मनीस संवसारी जियेता गी ह्या सगळींच्या राजा खातीर जियेता गी म्हणून. देखून संवसारी वस्तू आमच्या खंयच्याय ह्या संवसारांत तो उरतात पूण ती खंयच्याच उरोवंक जायनात. देखून देवाचें उतार सांगता तुवें जमोवन दवरलें तो दुडू तुवें जमोवन दवरली ती आस्त बदीक तूं मरतना ती कोणाची जातली दुसऱ्यान ती जातली न्हय. तुका काल व्हरूंक जाता खंयचेंय व्हरूंक जायना. देवा व्हरूंक जाता आमी केल्लें बरेंपण मात्र मोगाच्या भाव आनी भयणी. ह्या संवसारांत कितें आमी बरेंपण करता तें मात्र आमच्यान व्हरूंक जाता. तेंत तें दिर्वें जावन आसा. देवान आमकां दिल्लें तें दिर्वें ताचें उतार देवान दिल्लें तें देणें जावन आसा. एक दिर्वें जावन आसा तें मिसाचें बलिदान देवान दिल्लें दिर्वें जावन आसा. एक सक्रामेंताचें आराधन देवान दिल्लें दिर्वें जावन आसा. देवाचें उतर देवान दिल्लें दिर्वें जावन आसा. आमकां देवाच्या पवित्र आत्म्याचें अभिशेक आनी तें सक्रामेंत देवान दिल्लें व्हरतें दिर्वें आनी तें आमी काण गेले जाल्यार आमी देवा खातीर जियेया. देवा खातीर खंडीत जावन मुखल्या जिवितांत चड आनी चड आमचें जिवीत समर्पण करून दिवन हें सगळें जिवीत जेजू खातीर जिवंक आमी फुडें सरया आनी खंडीत जावन आमचें मुखामळ पर्ज जळटलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले
सुमी तुझे सांगता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशें जेजो भगवंत मरिये देवाची मये आम्हा आपयांगा विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.